नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 55व्या इफीचे दबाज्यान उक्तावण. सुवाळ्याक दक्षिणेचो सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी, अमला अक्किनेनीचो भोवमान. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर उक्तावणाच्या दबाज्या. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक टायट सेक्युरिटी. 400 कॅमेरे, 1000 मायज पुलीस, खासा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. मुख्य शारांतल्यान खासा कदंबा ब्रेस्तारा सावन एक्सपोजिशन सुरू. सांकवाळे आयडीसी वाठारांत पार्क ट्रकांनी सापडलो 1,34 लाखांचो सोरो. 2 ट्रकां सयत 1,85 लाखांचो माल जप्त. ड्रायव्हर फुजो, चौकशी सुरू. सनबर्न इडियमाक आतां मेरेन खंयच्याच सुवातेर मान्यताय दिल्ली ना. सरकाराची हायकोर्टाक जाप. कोर्टांत केस दवरल्या 9 डिसेंबराक. सिनियर सिटीजनाक सर्व्हिस दिवपाच्या नांवान बायलेची लाखांची तोपी. बँक खात्यांतल्यान काडल्या लाखांनी रुपया. लॉकरांतले भांगरच गायब. कुडचड्यार खवदळ. मडगांव कॅश फॉर प्लॉट. ब्लायंड चलयेक हाऊसिंग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हूण 8 लाखांची तोपी. आरोपी सादीक शेखाक अटक. बनावट डॉक्युमेंट दिवन नाडली. पंचावन्नाव्या इफीचे मोठ्या दबाज्यान उक्तावण. उक्तावणाक दक्षिणेतलो सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी, अमला अक्किनेनी हांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी भोवमान जालो. महोत्सवांत आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आशिल्लो. रेड कार्पेटाचेरय कितलेशेच एक्टर्स दिसले. 28 तारखे मेरेन इफीचो दबाजो. Ex-Chief Minister और ex-Defense Minister मनोहर पर्रिकर have brought IFFI to Goa. और अभी IFFI और गोवा एक दूसरे के हो गए. कोई गोवा को याद करता है तो IFFI याद आती है और IFFI को याद करता है तो गोवा आ जाता है. हमेशा के लिए IFFI ने गोवा को बहुत कुछ दिया. तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये गोवा को पहुंचाया है. इतना सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है. और ऑलवेज आई वेलकम्स द इंटरनेशनल एंड नेशनल guests, those who are coming specially for this IFFI, especially the directors, actors, actress, those who are coming to see the movies, to see the IFFI, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. IFFI हमारे लिए खास है. सबके कैलेंडर में हमेशा के लिए IFFI रहता है. और ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोवा में क्रिएट हो रहा है वो IFFI के कारण always we upgrades the infrastructure in the state of Goa. We are seeing every year our Indian cinema getting, last year RRR got prestigious award of Oscar award, Elephant Whisperer, and also every Indian cinema now it is not 10 regional cinemas. Every Indian cinema is now, it is a pan-India cinema, it is a pan-world cinema. For that, our ministry, Ministry of Information and Broadcasting, our dynamic Minister Sri Ashwin Vaishnavi's guidance, our ministry is giving and our ministry is taking various steps to promote Indian cinema. Earlier, everyone, producer, you have to go to approach railway or you have to go to approach the defense and you have to go to approach the forest ministry to getting approval from the various ministries. Now you are taking the single window system is there in our ministry. You can just file your application in the website and you can get clearance from the concerned ministries. So the ease of doing business for the filmmakers to easy to approach the governments, the film facility office is giving facilitations to you. ब्रेस्तारा सावन एक्सपोजिशनाक सुरवात. ब्रेस्तारा सकाळी सेंट झेवियराचे कूड बेझिलिकांतल्यान से कॅथेड्रल इगर्जींत व्हरतले.
शुक्रार सावन 4 जानेर मेरेन लोकांक दर्शनाक उक्ती. सगळी तयारी जाल्या. पोन्ने गोंयां लोक येवंक सुरवात. ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाक तयार. पोन्ने गोंयां सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक सेक्युरिटीची सगळी खबरदारी घेतल्या. दर दिसा 1000 मायज पुलीस 3 शिफ्टींनी ड्युटेर. 400 CCTV कॅमेरा. SP अक्षत कौशलान मिडियाक रिपोर्ट दिलो. ट्रॅफिक मॅनेजमेंटूय केला. 14 पार्किंग लॉट. दरेक लॉटाक वेगवेगळे पास. ट्रॅफिक उणें करूंक मुख्य शारांतल्यान खासा कदंबा घाल्यात. Keeping in mind all the security related concerns, we have put in place an elaborate security arrangement. This arrangement has been put by police headquarters. In total, around 1000 police personnel will be doing duty from the district police on one particular day. These persons have been deployed in 3 shifts. Sufficient number of police inspectors, police sub-inspectors and DYSPs have been deployed to supervise all these men. We have also, with the help of PWD, constructed watchtowers, sand bunkers and around 400 CCTV cameras have been put in place. सगळ्यां कडेन मागता जेन्ना तांणी ह्या ज्या दर्शनाक येतले जावं हाका एक्सपोजिशनाक येतले तांणी गाडी सवकास चलोवची. जर येता आसतना कॅर घेवचें कित्याक रस्त्यार गर्दी आसतली. 2 व्हिलराक तांणी हेल्मेट घालचें आनी ट्रॅफिक पुलिसाक कॉपरेट करचें. आमी सगळे स्टाफाक ब्रीफ केलां की तांकां म्हायती दिवपाक खंय पार्किंग आसा कितें. सगळे आयले जाल्यार एट अ टायम एक मिसाक जर आयले जाल्यार आमचे कडेन 2000 सुमार पार्किंग हें आसा. 14 पार्किंग लॉट आयडेंटिफाय केल्यात. तातूंत 2 व्हिलर 4 व्हिलर बसीस ह्यो सगळ्यो तांची वेवस्था केल्ली आसा. स्पेशल बस सेवा दवरिल्ली आसा. मागीर KTC ऑर प्रायवेट बसीस स्पेशली फॉर ओल्ड गोवा येवपाक. त्यो म्हापसाच्यान ओल्ड गोंयांतल्यो, पणजेच्यान ओल्ड गोंयांतल्यो, वास्कोच्यान ओल्ड गोंयांतल्यो, मडगांवच्यान ओल्ड गोंयांतल्यो, फोंडाच्यान ओल्ड गोंयांतल्यो आनी इवन करमळी स्टेशना कडच्यान सुद्दां बस दवरिल्ली आसा जी पॅसेंजर जे कोण ट्रेनीन बी येता तांकां फेरी करतले अप टू नेवरा जंक्शन. सनबर्न इडियमाक आतां मेरेन खंयच्याच जागेची परवानगी दिल्ली ना. गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दिल्या. धारगळकारांनी सनबर्न इडियमा आड हायकोर्टांत जनहीत याचिका घाल्ली. ताचेर गोंय सरकाराची ही जाप कोर्टान सुनावणी 9 डिसेंबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या. During hearing on Wednesday, Goa government submitted to the High Court that so far no decision has been taken about the venue to organize Sunburn EDM. Some villagers of Dhargalim has filed petition before the High Court pleading to direct the authorities to revoke the permission granted to Sunburn to organize EDM at Dhargalim, but government has clarified that no such decision has been taken so far, and it is expected in coming some days any decision will be taken about the venue. Now the High Court has adjourned the hearing for 9th December. Mukesh Kumar for Prudent. बुधवारा सांकवाळे IDCच्या पार्किंग वाठारांत पार्क केल्ल्या 2 ट्रकांतल्यान 1,34 लाखांचो देशी बनावटीचो विदेशी सोरो जप्त केलो. वास्को एक्सायजाची कारवाय. ट्रक आनी सोरो मेळून 1,85 लाख. ड्रायव्हर खंय फुजो. चवकशी चल्ल्या. मजगतीं कुळे पुलिसांनी 16,000चो सोरो धरलो. काल आमी दनपार वाजता एक रुटीन पेट्रोलिंगाक येयल्ले सांकवार IDC आनी हांगा पार्किंग यार्डाक पयलें जाल्यार 2 एबंडंट गाडी दिसल्यो आमकां वीच इज सस्पिशियस. लागीं येवन पयलें जाल्यार थंय लिकराचो स्मेल येतालो. सो आमी हांगा पेट्रोलिंगेक 2 आमचे स्टाफ दवरले की कोण ड्रायव्हर क्लिंटर बीन कोण येता जाल्यार पळोवया म्हणून. सो इवेंच्युअली इवनिंग पर्यंत कोण येवना. सो वी कॉन्टेक्टेड टू अवर हेड ऑफिस and under the guidance of the Commissioner of Excise, Additional Commissioner of Excise, Assistant Commissioner of Excise and Superintendent of Excise हांकां कन्सल्ट करून मागीर आमी रेड मारली. आनी रेड मारतना आमकां तितून इंडियन मेड फॉरेन लिकर जे की रॉयल सिलेक्ट ऑफ 180 ml आनी इम्प्रेशन विस्की ऑफ 180 ml एक गाडयेन मेळ्ळो. आनी दुसरे गाडयेन आमकां मेळ्ळें एवरग्रीन विस्की
ऑफ 750 ml. एक गाडयेचो वॅल्यू आसा 70,08,000 लिकर गुड्स, 70,08,000 ऑफ लिकर गुड्स, आणि दुसऱ्या गाडयेचो आसा 64,80,000. इन्क्लुडिंग व्हेकल अराउंड 1.5 crore जातले. इन्क्लुडिंग व्हेकल म्हणल्यार दोगांची मार्केट प्रायस पळयली जाल्यार 25 lakhs आसतली. दॅट कम्स टू लिकर जो जाता दोनी मेळून 1,34,88,000 जाता आणि 50 lakhsची गाडयोची व्हॅल्यू जाता. ओके. मजगतीक कुळे पोलिसांनी 16,000 बेकायदेशीर सोरो जप्त केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. सिनियर सिटीजनाक सर्व्हिस दिवपी एका NGO काम करपी एके बायलेन सिनियर सिटीजनाच्या बँक खात्यांतल्यान लाखांनी रुपया उखल्ले. तांच्या बँक लॉकरांतल्यान ज्वेलरी फारायल्या म्हणून बोवाळ. थळाव्याच्यो कुडचड्यार पुलिशेक कागाळी येवंक सुरू. तिका अटक करची म्हणून थळावे मागतात. फटवल्ल्या जाणट्या राती पुलिशेंत पावले. एक ग्रुप आसा सम NGO ऑर समथिंग, सो दे आर टेकिंग केअर ऑफ द सिनियर सिटीजन्स. पूण कितें जालें, ज्या त्यांनी केअर टेकरां दवरलेली खंय, सो त्यांनी फ्रॉड मेथडीन यूज करून म्हणल्यार तांचे सिम कार्ड्स हें करप आनी सगळे ते सिनियर सिटीजन जे आसले आनी पेशंट जे आसले, कोण किमोथेरपी घेतलो, तांचे पयशे त्यांनी बँकेंतल्यान विथड्रॉ केले. एकल्या अरावंड 23 lakhs गोल्ड व्हेले, अरावंड 5 lakhs बँकेंतल्यान विथड्रॉवल मारले आनी अशें खूब म्हणल्यार अशें कितले अशे सिनियर सिटीजनाक त्यांनी ड्यूप केलो अशें आयकलां. म्हणल्यार दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम एंड वॅल्युएशन इज गोईंग अबाव 1 crore अशें म्हणटा. गोल्ड आनी हे सगळे 5 दिन में मैच्योर हुआ तो उसको ट्रांसफर उसको मेजर करके और इधर उसको जो है ना वो इन्होंने नया अकाउंट खुलवाया और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 lakhs ईच में. वो फर्दर इन्होंने उसका क्या उसकी पासबुक इशू की, कोई FD का सर्टिफिकेट नहीं दिया. तो वी वांटेड एक्चुअली दैट सर्टिफिकेट्स इसमें पूरा डिटेल होता है. तब मालूम पड़ा कि इसमें से पैसा निकल चुका है 20 lakhs का. 20 lakhs ऑलरेडी इसमें से निकल चुका है बाय मोबाईल बँकिंग. सीम घालून मुगे मोबायला पयलीं ताणें सीम रायला आनी तें काडला. मुगे मोबायल चलना म्हणपा लागलें आनी आपणागे मोबायला सीम केला आनी मागीर तेश कोन्न पयशे काडले तेणें. आनी हांव पेशंट मनीस दुयेंत, म्हाका कॅन्सरा हाडलें आनी हांव भायर काम करतालें. ल्हान भुरग्यां सोडून हांव काम करतालें आनी बांगार मिथिना केलोलें सगलें. कांकणां सरपय मी सगलें हाडलो म्हाका कडेन आनी मागीर ऑपरेशन मी केलो म्हाका. आनी मागीर म्हाका कांयच खबर ना आनी ते भांगार वचून तेणें एक्सचेंज केला. म्हणजे हॉटेल रायला भांगार. महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा वेंचणुकेचे दुसरे फेजींत मतदान जालें. महाराष्ट्रांत पुराय दिसा 60% मतदान. महायुती आड महाविकास आघाडी. मुंबई मतदारांचो रिस्पॉन्स उणे. झारखंडात दुसरे फेजींत 68% मतदान. महाराष्ट्रांत 288 सिटांक वेंचणूक. झारखंडांत 38 सिटांची. 23 नोव्हेंबराक दोनूय राज्यांचे बरोबर निकाल. गोंयच्यान लखनौ वचपी इंडिगोची फ्लायट 20 मिनटां उपरांत परत दाबोळे एअरपोर्टार देंवयली. तंत्रीक इश्यू म्हणून माहिती. फ्लायटींतले कांय पॅसेंजर सांगतात ते प्रमाण विमानात खंय हुंदीर घुसलो. 2 वरांनी दुसऱ्या फ्लायटीन पॅसेंजरांक रवाना केले. मजगतीं दिल्ली गोंय फ्लायटींत चलयेक पिडपी एकल्याक धरलो. वो सर फ्लाइट 20 मिनट गई वो 6:35 की फ्लाइट थी वो. हाँ इंडिगो की ओके. और बाद में 20 मिनट के बाद ऊपर जाने के बाद बोला कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हम बैठ जाते हैं. हाँ और 20 मिनट आए वो बोलते हैं अंदर क्यों आ गया. हाँ
चूहा गया कैबिन में, चूहा। हाँ सर, हाँ ऐसे बोलते थे वो आए, और हमें बेल्ट पर जो हमारी बैग थी वो भी डाले उन्होंने, और निकालने को पोस्ट करने लगे उनके सिक्युरिटी हमें। गोवा टू लखनौ ही फ्लायट इंडिगोची काल सुमार 6:30 सुमार भायर सरली आणि वयर वतकर फ्लाय जातकर एक 20 मिनटांनी ती परती टेक्निकल ग्लिच म्हणून सांगून परती आयली. वायल इंडिगो हॅज मेंटेन की तांची कितें टेक्निकल ग्लिचा खातीर ती परती आयली. पॅसेंजरा कडेन जेन्ना आमी उलयले, जे प्रवासी आमकां सांगता की त्या फ्लायटीन भितर एक उंदीर आशिल्लो म्हणून. आतां हो उंदीर थंय कॅबिनान गेलो आनी ताका लागून तांकां फ्लायटीचे सगळे पॅसेंजरांक तांकां परतो देंवयलो. तांकां थंय एक ऑल्टरनेट फ्लायट अरेंज केली आनी लास्टाक प्रवासी हे जे आसा एक 8:30-9 सुमार हांगच्यान भायर सरले. मजगती दिल्ली गोवा फ्लायटीन येवपी प्रवासी जितेंद्र जगलान म्हणटा ताका सेक्शुअल हरेसमेंटाच्या केशीत अटक केला. 23 वर्साचो पॅसेंजर जितेंद्र जगलान हो खंय हरियाणाचो, हाका खंय आयज दाबोली एअरपोर्ट पुलिसान अरेस्ट केला. जी स्टोरी आमकां कळून येता की काल खंय एअर इंडियाची फ्लायट AI 885 दिल्लीच्यान गोंयां येताली आनी गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर लँड जावपाची आसली. आनी तातूंत भितर एक फिमेल पॅसेंजर विंडो सिटाचेर 31A सिटाचेर बशिल्ली आनी तिच्या सायडीन खंय हो जितेंद्र जगलान म्हणटा तो पॅसेंजर 23 वर्सांचो 31B सिटाचेर बशिल्लो. आनी वेन द फ्लायट वॉज मिड एअर खंय तो तिका पळोवन एक ऑप्सीन बिहेवियर करपाक लागलो आनी लिटरली एक ब्लँकेट घेवन तिका पळोवन मॅस्ट्रुबेट करपाक लागलो. आनी तिणें मागीर इमिजिएटली कंप्लेन दिली. कंप्लेन एक रजिस्टर जाली दाबोली एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचेर आनी अंडर रेलिव्हंट सेक्शन ऑफ BNSS ताका आयज अरेस्ट केल्लो आसा. वास्कोच्यान पुलण मिडिया खातीर विक्रम नायक. मांद्रे मोटारसायकलीन स्टंट करपी अल्पवयीन भुरग्याच्या पालकांक 47,000 फायन. व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत ट्रॅफिक पुलिसांची एक्शन. त्या भुरग्याक 25 वर्सां जाय मेरेन आतां लायसन मेळचें ना. ट्रॅफिक SP प्रुडंटा कडेन उलयलो. अल्पवयीन भुरग्यांक पालकांनी गाडयो दिवच्यो न्ही म्हूण उलो. सापडल्यार पालकांक जेलय जावं येता. जो व्हिडिओ व्हायरल जाला तो मांद्रे एरियेंतलो आसा आनी त्या भुरग्याक आनी ओनर ऑफ व्हेकल आमी ट्रेस केलो. सो भुरगो जुवेनायल आशिल्ल्या कारणान ताचें हांव नांव घेवपाक शकना. सो पेडणे ट्रॅफिक सेलान आमच्या PA आसा ताणें ताका ट्रेस करून ताका चलन दिल्लें आसा. चलन म्हणजे ताका रिपोर्ट करून ताका जुवेनायल जस्टीस बोर्ड आसा पळय ताजे म्हऱ्या प्रोड्यूस मेंबरा म्हऱ्या प्रोड्यूस करून मेंबरान तांकां ऑनरेबल मेंबरान ताका पेरंट्साच्या ताब्यांत कस्टडीक दिल्लो आसा. आनी ह्या हातूंक न्ही फायन आसा. ओनराक स्पेशल प्रोविजन आसा फायन ऑर इम्प्रिजनमेंट. आनी ओनर ऑफ द व्हेकल ऑर पेरंट ऑर गार्डियन हाका 3 years इम्प्रिजनमेंट जावपाक शकता आनी 25,000 ताका फायन आसा. 25 वर्सां जाय पर्यंत लर्निंग जावं ताका परमनंट लायसन मेळपाक शकना अशेंय तातूंत प्रोविजन आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक हांव पेरंट्सांक अपील करता, आपली जे मायनर अंडर एज भुरगे आसा ते गाडी चलोवची ना जावं तांची नॉलेजी भायर गाडी घेवन वचची ना हें ताणें एन्श्युअर करचें. कित्याक सिरियस ताजी प्रॉब्लेम जावपाक शकता की तांचे कडेन जर कितें बरें वायट जालें एक्सिडेंट तांकां स्वता जालें पूण पेरंटांनी जावं गार्डियनांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय ओनर ऑफ द रजिस्टर की तांकांय हातूंत प्रोविजन आसा जावं तांकां इम्प्रिजनमेंट ऑर 25,000 फायन जावपाक शकता. 15 नोव्हेंबरासावन सगळे देशभर आदिवासींच्या भगवान बिरसा मुंडाचे 150वे जयंतीचें वर्स चल्लां. गोंयभर यात्रा काडटात. बुधवारा काणकोणां बिरसा मुंडा रथयात्रा काडली. केंद्रीय जनजाती राज्यमंत्री आशिल्लो. भगवान बिरसा मुंडाचें कार्य जाय तशें लोकां मेरेन पावूना. प्रधानमंत्री मोदीच्या फुडारपणांत खंय हें कार्य जावंक लागलां म्हूण केंद्रीय राज्यमंत्री उलयलो. धरती आबा बिरसा मुंडा जी को घर घर द्वार द्वार पहुंचाने में व्यक्ति व्यक्ति तक उनका कृतित्व और व्यक्तित्व पहुंचाने के लिए जो अनथक 6 दिनों से हमारे भाइयों ने जो साधना की है मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से, मैं पूरे देश की ओर से मैं गोवा प्रांत के सभी हमारे इस भाइयों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं. और भाइयों बहनों, ये पहला अवसर है कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी पूरे देश के जनजाति समाज के 12 करोड़ भाई और बहनों के लिए एक आदर्श के रूप में उनकी पुनर्स्थापना हो रही है. आज़ादी 1947 को मिली, किंतु भाइयों बहनों
हमारे जनजाति समाज के जाबाज योद्धाओं ने, वीरों ने, हमारे आस्था श्रद्धा के जो केंद्र थे, हमारे जो पात्र थे, जिन्होंने आज़ादी के समर से लेकर विविध प्रकार से राष्ट्र की कुंडलिनी जागृत करने की दिशा में महती योगदान उन्होंने दिया, किंतु उनको इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में, भाइयों बहनों, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में पूरे देश के अंदर जहां जहां भी हमारे जनजाति समाज के महापुरुष हैं, जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व, जहां उनका जन्म हुआ है, जहां पे उनकी कर्म भूमि रही है, वहां उनको पुनर्जागृत और पुनर्स्थापित करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करने के लिए उनका कृतित्व और व्यक्तित्व हम सब के सामने प्रकट हो रहा है। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्ही ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.